वेंचणुकेच्या निमण्या 3 दिसांत काँग्रेसी वटेन लाट आयली. काँग्रेस 23 सीट काडटा म्हूण प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन म्हणटात. फातोड्डेच्यान आयिल्ल्या कांय लोकांनी नावेले कोट्यांनी रुपया वाटले म्हणून लुईझीन बोवाळ मारता. 700 वयर आर्मी ऑफिसरांनी अकस्मात मतदान करून खंय सर्जिकल स्ट्रायक केलो. फाटले फावटीची खंय देख काँग्रेसीन घेतल्या. काँग्रेस करप्शनाक थारो दिवची ना. Our conservative estimate is 23 seats. I've got it also. I can't show it to you, but I worked out. And the way there was a wave, in spite of dirty tricks department, in spite of all this, whatever they have done, I think people of Goa has blessed Congress Party, has once again reimposed their support. They restored their faith in Congress Party. आर्मीतल्या शेकड्यांनी लोक निमण्या वेळार नावेले मतदार यादीत आयले. आर्मी ऑफिसरांनी खंय लोक मतदारांक वळेरेंत घालतना आयडेंटिफिकेशन करपाक पसून दिले ना. I am very happy that Naveli constituency has become so rich because the money has poured from all sources, including the casino money, the drug money, money through proxy candidates. विजय सरदेसाई तुमच्या पर्रीकरांचे सेटिंग झाले असं आरोप केला. तुम्ही त्याच्यावर काय हे करू ना. Small matters doesn't matter to me, and whoever wanted to try, they tried. They poured money, and they've not poured a small money. They poured crores and crores of rupees. There was a man called Ibrahim, one Altaf, very doubtful character. The second fellow has got charges and all that. They were all from Fatodda coming there, distributing the money, everything. There are 2-3 complaints you can go and check up. And Naveli constituency, I don't know about others. How much do you expect? I expect a good lead. Of course, because of this military and all that, it may come down, but I expect a good lead. It is very unfortunate. I have got very high regards for our armed forces. But in the last supplement, which came after the declaration of elections, has come out with nearly 700 names of recruits, freshly recruited service people as voters. Now, I went and met Colonel Dani and one Mr. Rao. They are in charge of this voting this. They told me that no way, at least I am allowed to meet them. Then I told them, have the BLOs gone and met them? They said no BLO is allowed. If you have to say something, you talk to me, but you cannot meet them. I asked them, have the BLOs identified them? They said no. BLOs came and gave their cards to us. We will distribute to them. Then I asked them, is there any verification which is done? They said, we have given a general undertaking that they are not registered elsewhere. Now, I don't know what is this idea. As per the law, the Jawans are allowed to register as voters. But there is a very clear-cut direction of the Supreme Court and of the Election Commission that the presiding officers, the election officers, they should first find out whether they are registered in the respective places. There is a compulsory provision that they should verify they are not registered there, and then only they can be registered. Now here the name is, some name is there, I don't know, and father's name also, one name is there, and address is not there. So this looks like it is somebody has said these are surgical strikes of the defense ministry. So फाटले फावटी भ्रष्टाचाराच्या परिणामांतल्यान काँग्रेस बुद्ध शिकल्या. काँग्रेस फुडल्या सरकारात खंय तसल्यो गजाली परत जावच्यो ना. We will not tolerate any corruption in future by the Congress party and organization, because we have suffered last time.
But in the past, if there is a corruption, and if it is a glaring corruption, I'm sure it must be in the courts of laws, and the courts of the law will take. The law takes its own course. But as far as the new government is concerned, I am replying to you, we are going to start with a clean state. And to some extent we have started because we have brought 60% new faces. So we can't start with the allegations. We have to start with a clean face, clean state. In the bargain, if there is any corruption and charge of corruption, I can tell you that will be dealt immediately. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. काँग्रेस, बीजेपी, आप, मगो सारखेल्या मुखेल पक्षांबरोबर बाकीच्या पक्षांनी आपापले इलेक्शन जाहीरनामे आपापले परीन काढले. पण लोकांच्या खऱ्यो गरजो, तांकां म्हत्वाचें कितें, जाय नाका कितें, जाहीरनाम्यांनी त्यो गजाली आयल्यो काय कितें. प्रुडंटाचे मतदार राज्यांत 40 मतदारसंघांनी लोकांचे प्रश्न, गरजो, अडचणी लोकां मुखार आयल्यो. ताचेर हे खासा सिरीज लोकनामो. पयले रिपोर्टांत पळोवया वाळपयचो लोकनामो. वाळपय मतदारसंघात 70% जमनी मोकाशे आणि आलवार जमनी. जमनींची मालकी ही शेतकारांकडेन ना. जमनींची मालकी दिवची म्हूण लोक मागतात. मोकाशे आणि आलवार जमनी लोकांच्या नांवार नाशिल्ल्यान शेतकारांक सरकाराच्यो शेतकी येवजण्यो घेवंक मेळनात. अर्थीक परिस्थिती नाशिल्ल्यान कूळ मुणकार केशी परत मामलेदाराच्या कचेरेत धाडच्यो म्हूण वाळपयकार मागतात. खेती, दुकर, साळ असले रानवटी उपद्रवी जनावरांचो बंदोबस्त करपाक बेगोबेग सिजनल न्ही जाल्यार कायम स्वरुपी उपाय काडपी स्कीम जाय. वाळपय सुसज्ज हॉस्पिटल बिल्डिंग आसा, मात हॉस्पिटलांत दोतोर आनी मशिनरी ना. सरकारान हॉस्पिटलांत सगळ्यो गजाली जाग्यार घालच्यो. वाळपय 108 ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस जाग्यार घालची. ॲम्ब्युलन्स मोडिल्ल्यान कितलेशेच फावट दुयेंतींचो जीवय गेला. 70 तालुक्याचे मुखेल शार वाळपय आशिल्ल्यान वाळपय मोठ्या प्रमाणात ट्राफिक यो वच करता. सरकारान ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम सोडोवचो. फाटले 5 वर्सांत वाळपय तरणाट्यांक नोकरी धंदो मेळिल्लो ना. वाळपय मतदारसंघातल्या तरणाट्यांक जॉब दिवचे. मागण्यांचेर लोकांनीच काय उपाय सुचयल्यात ते अशे. मोकाशे, आलवार जमनींचो सर्वे जावंक जाय. जमीन सद्या कोण कसता ताची नोंद सर्वेत जावंक जाय. वाळपय बाजारांतलो ट्राफिक प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक बायपास रोड करचो. वाळपय गांजा म्हादयचेर आशिल्ल्या बंदाऱ्याचेर बोटिंगा सारक्यो टुरिजम सुविधा सुरू करच्यो. ते निमतान वाळपयच्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळटली. प्रुडंटाचे मतदार राज्य डिबेटी वेल्यान लोकनामो सिरीजांत ह्यो वाळपयकारांच्यो मागण्यो अशे एक एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आख्या मडगांवां बूथ नंबर 8 मंगळारा परत मतदान जाता. तयारी सगळी जाल्या. ईव्हीएम मशिना बरोबर सरकारी स्टाफूय पावला. 4 तारखेर चुकीचे पद्दतीन मतदान जाल्ल्यान थंय परत मतदान जाता. सकाळी 7 ते सांजे वेळा 5 मेरेन आखे गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल टीबी कुन्ना बुथार मतदान जातले. 791 मतदार मतदान करतले. ह्या बुथापुरती वेंचणूक आयोगान पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर केले. मातशें वोटींग कडेन मातशें एक लेस जावपाक शकता, कित्याक भुरगे कामाच्या बी स्वतांकूड कामां वयता. कोण 1-2 दीस हॉटलां पयले 2 दीस तेंगे ड्युटी आसता, सो ताका मातशें कमी जावपाक शकता. पूण आमी जाता तितलो प्रयत्न केलो. लोकांक सांगलां 7 स्टार्ट जातले 7 ते 5 तेज्या वयर कामां वयची पयलीं मातशें वोटींग करून वयची म्हणटा तुमी सगळें. सो लोकांक सगळें ओके केलां रेडी. सद्याक पयर जे पळय 4 तारखेक वोटींग आसलें न्हू, सो पार्ट 8 मातशें मशीन प्रॉब्लम जालें. ऑलमोस्ट लोकांनी एटलीस्ट 200 तरी वोटींग जाल्लें. मागीर ते मशीन हँग जावपाक लागलें आनी तेगे प्रॉब्लम जावन ते मागीर बंद उडयल्यान मागीर समजें रिवोटींग म्हणून दवरलें आतां. सो ते फाल्यां रिवोटींग म्हणून लोकांक आमी कॅम्पेनींग करून सांगता फाल्यां वोटींग येवचें. पूण लोक कितें म्हणपाक लागले थोडे आमी केल्ले म्हणपाक लागले. आमी केल्ले सगळे गेले आतां परतून तुमगेलें जातलें. या बुथापुरती वेंचणूक आयोगान पब्लीक हॉलिडे जाहीर केल्या. तशेंच ह्या बुथाच्या वाठारा पुरतो ड्राय डे जाहीर केल्या. गोंयचे विधानसभेचे निवडणूक 4 फेब्रुवारी दिसा जाल्ली. पूण ते दिसा मडगांव 31 मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 8 नंबरचो जो पोलिंग बूथ आशिल्लो, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टी बुकुन्ना हायस्कूल म्हणटा आख्या
थंयची निवडणूक आमी स्थगीत करपाक लायिल्ली, कारण EVM मशिनाचे VVPAT मशिनाचे मॉक पोल केले उपरांत तांणी ती मतां उडयनासतना फुडलें मतदान कोमेस केलें, आनी ताजे खातीर इलेक्शन कमिशना कडेन परमिशन मागिल्लें आमी थंय रिपॉल करपाक. कमिशनान रिपॉल करपाक आमकां परमिशन दिलां. ताजे प्रमाणे हें रिपॉल मंगळार दिसा 7 फेब्रुवारी दिसा घेतले, आनी हें फक्त त्या एका 8 नंबरच्या हाजे पोलिंग स्टेशना पुरतेच मर्यादीत उरतले. जशे इलेक्शन कमिशनाचे निर्बंध असतात ते सगळे निर्बंध ते दिसा त्या पोलिंग बुथाच्या एरिये पुरते मर्यादीत उरतले. हे मतदान सदांचे भशेन 7 ते सांजे 5 ह्या दरम्यान येतले. त्या मतदार क्षेत्रांत जे पळय मतदार आसतले तांचे खातीर ते दिसा पेड हॉलिडे आसतली बाकीच्या हाजे भशेन, आनी ड्राय डे जो बाकीच्या हातून एप्लिकेबल आसतलो तसोच त्या दिसा त्या मतदार क्षेत्रा पुरतो मर्यादीत आसतलो. म्हणजेच रातचे 12 पर्यंत त्या दिसा हाजेर निर्बंध आसतलो. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय आनी महेश घाडी. घेऊ एक ब्रेक.